घेरावातल्या लोकांक थंड करून सुदिनान धारबांदोडीच्या नव्या आरटीओ ऑफिसाचे थारल्या प्रमाण उक्तावण केले। उपरांत मिडिया कडेन उलयतना परत सुदिनान मायनिंगाचेर स्पश्टीकरण दिले। माननीय मुख्यमंत्र्यान काल डिसिजन घेतला कॅबिनेटात, ते डिसिजन आज न्यूजपेपरार आयला। आमचे जे मनीस आसा सगळे ह्या मायनिंग लॉबींत भितर घेवन वचपी त्यांचे शिष्टमंडळ घेवन आमी येता त्या आठवड्यात प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट मागला। तो अपॉइंटमेंट मेळ्ळे बरोबर आमी प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळटले आनी ताजेर योग्य असो तोडगो लोकांचें बरें दवरपा खातीर आमी काडटले। आज जर ते चालू केले आसत फक्त प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करूं शकता आनी तो रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी वता आनी तें जातलें अशें म्हाका दिसता। खांडेपार पुलाचे उक्तावण 22 तारखेक सांजेच्या 7 वरांचेर करपाचें थारलां। सुदीन म्हणटा सगळ्यांनी तातूंत वांटो घेवचो। काही तांत्रीक कारणां लागून जो आमचो युनियन मिनिस्टर स्टेट हाका प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान आमचे जे खांडेपार ब्रिजाचें उक्तावण समारंभ आशिल्लो तो 23 तारखेक आशिल्लो, तो प्रीपोन करून 22 तारखेक सांजचो 7 वरांचेर दवरला आनी सगळ्यांनी येवचें आनी कोणाकूय जर जाणट्या लोकांक उक्तावणाक भाग घेवपाक जाय जाल्यार ताणें आमचे बरोबर करचो। खांडेपार पुलाच्या उक्तावणाक गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचो विरोध। तांचो फुडारी पुती गांवकाराची दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसके उपरांतय पुती ठाम। सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर जाता ताणें मिटींग अरेंज केल्ली आसा। ती मिटींग जाल्या नंतर आमी आमचें डिसिजन सांगतले। तर तुमची डिमांड कितें? डिमांड आमचो इतलेंच आसा की मायनिंग केन्ना कमेन्स करता आमकां तुमी सांग आनी आमचें कांयच डिमांड ना। कितें स्टेप्स तुमी कितें केन्ना सुरू करतले टायम फ्रेम सांगा। आतां इतके टायम फ्रेम सांगून सोंपलें। एक कॉन्क्रिटली आमकां सांगा करतले की करतले ना करतले ना करतले एकदां स्पश्ट कितें तें आमकां सांगा। तांकां विड्रॉ करपाक लागलो सांजची मिटींग जातकच आमी डिसायड करतले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी सावयो डायस।